म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. 2019 वर्साक निरोप दिवपाचो खीण आमचे मुखार आसा. 3 दिसां भितरूच 2019 वर्स निरोप घेतले आनी आमी फकत 2020 वर्सांत प्रवेश करचे नात, नव्या दशकांत प्रवेश करचे नात, जाल्यार 21व्या शेंकड्याच्या 3ऱ्या दशकांत प्रवेश करतले. हांव सगळ्या देशवासियांक 2020 खातीर काळजांतल्यान शुभेच्छा दितां. ह्या दशका विशीं एक गजाल नक्की आसा. हातूंत देशाच्या विकासाक गती दिवप्यां मदीं अशे लोक सक्रीय भुमिका वठयतले जांचो जल्म 21व्या शेंकड्यांत जाला, जे ह्या शेंकड्यांतले म्हत्वाचे मुद्दे समजून घेत व्हड जाल्यात. अशा युवकांक आयज जायत्या उतरांनी वळखतात. कोण तांकां मिलेनियल्स म्हणून वळखतात, कांय तांकां जनरेशन झेड म्हणून वा मागीर जेन झी अशेंय म्हणटात. आनी व्यापक नदरेन एक गजाल लोकांच्या मनांत फिट जाल्या, ती म्हळ्यार ही पिळगी सोशल मिडिया जनरेशन. आमी सगळे अणभवतात ही आमची पिळगी भोवच प्रतिभावंत. कितेंय नवें करपाचें, वेगळें करपाचें तांचें सपन आसता. तांचे स्वताचे ओपिनियन लेगीत आसतात. आनी सगळ्यांत व्हड खोशयेची गजाल म्हळ्यार, आनी चड करून हांव भारता विशीं सांगूंक सोदतां, तें म्हळ्यार ह्या दिसांनी युवकांक आमी पळयतात ते वेवस्था पसंत करतात, सिस्टम पसंत करतात. इतलेंच न्हय, ते सिस्टम फॉलो करपूय पसंत करतात. आनी केन्नाय खंयूय सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करिना जाल्यार ते बेचैनूय जातात आनी धिरान सिस्टमाक प्रश्नूय विचारतात. हांव हें बरें अशें मानतां. एक गजाल नक्की, आमच्या देशाच्या युवकांक आमी अशेंय म्हणूंक शकतात, तांकां अराजकताय विशीं दुस्वास आसा. अवेवस्था, अस्थिरताय हाचे विशीं तांकां खूब तिडक आसा. ते कुटुंबवाद, जातीयवाद, आपणाले परक्याले, बायल दादलो हे भेदभाव पसंत करिनात. केन्ना केन्नाय आमी पळयतात विमानतळाचेर वा सिनेमा थिएटरांत जर कोणूय रांगेंत उबो आसा आनी जर मदींच कोणूय घुसता जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आवाज काडपी तरणाटेच आसतात. आनी हांवें तर पळयलां, जर असली कसलीय घडणूक घडटा जाल्यार हेर तरणाटे रोखडोच आपणालो मोबायल फोन काडून ताची व्हिडियो करतात. आनी पळयता पळयता तो व्हिडियो व्हायरलूय जाता. आनी जो चूक करता ताका हें कितें जालें म्हणपाची जाणविकाय जाता. तर एक नवे तरेची वेवस्था, नव्या तरेचें युग, नवे तरेची विचारसरणी हाचेर आमची तरणी पिळगी लक्ष दिता. आयज भारताक हेच पिळगे कडल्यान उमेद आसा. ह्याच युवकांक देशाक नवे उंचायेर व्हरपाचें आसा. स्वामी विवेकानंद हांणी म्हणिल्लें, माय फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन. आउट ऑफ देम वील कम माय वर्कर्स. तांणी म्हणिल्लें, म्हजो विस्वास तरणे पिळगेंत आसा, ह्या आधुनीक जनरेशनांत आसा, मॉडर्न जनरेशनांत आसा. आनी तांणी विस्वास उक्तायिल्लो, तांच्या मदल्यानूच म्हजे वावुरपी भायर सरतले. तरणाट्यां विशीं उलयतना तांणी म्हणिल्लें, युवा अवस्थेचें मोल कोणूय करूंक शकना आनी ना म्हळ्यार ताचें वर्णनूय करूंक जावचें ना. हो जिवितांतलो सगळ्यांत मोलादीक काळखंड आसता. तुमचो फुडार आनी तुमचें जिवीत तुमी तुमचे युवा अवस्थेचो उपेग कशे तरेन करतात ताचेर निंबून आसता. विवेकानंदा प्रमाण जो एनर्जी आनी डायनॅमिझमान भल्ला आनी जाका बदल घडोवपाची शक्त आसा तो युवा. म्हाका पुराय विस्वास आसा तो म्हळ्यार भारतांत हें दशक, ही डिकेड फकत युवकांच्या विकासाची आसची ना, जाल्यार युवकांच्या सामर्थ्यान देशाचो विकास करपीय सिद्ध जातली. आनी भारताक आधुनीक करूंक हे पिळगेची भोव व्हड भुमिका आसतली. हें हांव स्पश्टपणान अणभवतां. येवपी 12 जानेवारीक विवेकानंदांचे जयंती दिसा जेन्ना देश युवा दीस मनयतलो, तेन्ना दर एका युवकान ह्या दशकांत आपणाले हे लागणुकेचें नक्कीच चिंतन करचें आनी ह्या दशका खातीर नक्कीच कसलोय संकल्प करचो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या मदले जे लोक कन्याकुमारी गेल्यात
ज्या खडपाचेर स्वामी विवेकानंदांनी ध्यान केल्लें, थंय जे विवेकानंद रॉक मेमोरियल जालां ताची 50 वर्सां पुराय जातात. फाटलीं 5 दशकां ही सुवात भारताच्या गौरवाची थारल्या. कन्याकुमारी देश आनी संवसारा खातीर एक आकर्शणाचें केंद्र जालां. राष्ट्रभक्तीन भरिल्ल्या आध्यात्मीक चेतनेचो अणभव घेवंक सोदपी दर एकल्याक हें एक तीर्थक्षेत्र थारलां, श्रद्धेचें केंद्र जालां. स्वामीजीच्या स्मारकान दर एक पंथ, दर पिरायेच्या वर्गाच्या लोकांक राष्ट्रभक्ती खातीर प्रेरीत केल्यात. दरिद्री नारायणाची सेवा हो मंत्र जिवोवपाचो मार्ग दाखयला. जो कोणूय थंय गेला ताचे मदीं शक्तीचो संचार जावप, सकारात्मकतायेचो भाव जागप, देशा खातीर कितेंय करपाची भावना तयार जावप हें भोवच स्वाभावीक. आमचे मानादीक राष्ट्रपती लेगीत फाटल्या दिसांनी ह्या 50 वर्सां निमतान रॉक मेमोरियलाचो दौरो करून आयल्यात. आनी म्हाका खोस भोगता आमचे उपराष्ट्रपती लेगीत गुजरातच्या कच्छाच्या रणांत जंय एक भोव बरो रणोत्सव जाता ताच्या उक्तावणाक गेल्ले. जेन्ना आमचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती भारतांतूंच अशा म्हत्वाच्या टुरिस्ट डेस्टिनेशनाचेर वतात, देशवासियांक तांचे पासून प्रेरणा मेळटा. तुमी मुजरत वचात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी वेगवेगळ्या कॉलेजींनी, युनिव्हर्सिटींनी, शाळांनी शिकतात. पूण शिकप पुराय जाल्या उपरांत ॲल्युमिनी मीट एक भोव बरी संद आसता. आनी ॲल्युमिनी मीट वेळार हे सगळे तरणाटे पोन्न्या उगडासांनी शेणटात. ते 10 वर्सां, 20 वर्सां, 25 वर्सां फाटीं वतात. पूण केन्ना केन्नाय अश्यो ॲल्युमिनी मीट खाशेल्या आकर्शणाचें कारण थारतात. ताचेर लक्ष वता आनी देशवासियांचें लक्ष ताचेर वचप भोव गरजेचें आसता. ॲल्युमिनी मीट खरें म्हळ्यार पोन्न्या इश्टांक मेळप, उगडास ताजे करप, ताचो एक वेगळोच आनंद आसता. आनी जेन्ना हाचे वांगडा शेर्ड पर्पस आसत, कसलोय संकल्प आसत, कसली भावनात्मक ओड निर्माण जायत, जाल्यार मागीर तातूंत जायते रंग भरतात. तुमी पळयलां आसतलेंच, अशे ॲल्युमिनी ग्रूप केन्ना केन्नाय आपणाल्या शाळां खातीर कसलेंय तरी योगदान दितात. कोणूय कंप्युटरायझेशना खातीर वेवस्था उबारता, कोणूय बरी लायब्ररी उबारता, कोणूय बऱ्या उदकाची सुविधा तयार करता. कांय जाण नवे वर्ग करपा खातीर मजत करतात, कांय जाण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा खातीर मजत करतात. कितें ना कितें तरी करतात. तांकां खोस भोगता ती म्हळ्यार जे सुवातेर आपणाली जीण घडली तिचे खातीर जिवितांत कितें तरी करप हें दर एकल्याच्या मनांत आसता आनी आसूंकूच जाय. आनी हाचे खातीर लोक फुडें येतात. पूण हांव आयज एक खाशेलो प्रसंग तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. आतांच फाटल्या दिसांनी मिडियांत बिहारच्या अस्तंत चंपारण जिल्ल्यांतल्या भैरबगंज हेल्थ सेंटराची गजाल जेन्ना हांवें आयकली तेन्ना म्हाका इतलें बरें दिसलें, हांव ती तुमकां सांगले बगर रावंक शकना. ह्या भैरवगंज हेल्थ सेंटरांत म्हळ्यार भलायकी केंद्रांत मुफ्त हेल्थ चॅकअपा खातीर भोंवतणच्या गांवांतल्या हजारांनी लोकांची गर्दी जाली. आतां ही गजाल आयकून तुमकां अजाप जावचें ना. तुमकां दिसतलें हातूंत नवें कितें आसा. आयल्यात आसतले लोक. ना, जायते नवें आसा. ही कार्यावळ सरकारी नाशिल्ली, ना म्हळ्यार सरकारचो इनिशिएटिव्हूय नाशिल्लो. ही थंयच्या KR हायस्कूल ताचे आदले विद्यार्थी तांची जी ॲल्युमिनी मीट आशिल्ली ताचे वरवीं उबारिल्लें पावल आशिल्लें आनी ताका नांव दिल्लें संकल्प 95. संकल्प 95चो अर्थ त्या हायस्कूलच्या 1995च्या बॅचाच्या विद्यार्थ्यांचो संकल्प. खरें म्हळ्यार ह्या बॅचाच्या विद्यार्थ्यांनी एक ॲल्युमिनी मीट दवरली आनी कितें वेगळें करपाचें येवजिलें. हातूंत आदल्या विद्यार्थ्यांनी समाजा खातीर कितेंय करपाचें थारायलें आनी तांणी पब्लीक हेल्थ अवेरनेसची जापसालदारकी उखल्ली. संकल्प 95चे हे मोहिमेंत बेतियाचें सरकारी मेडिकल कॉलेज आनी कांय हॉस्पिटलां संबंदीत जालीं. ताचे उपरांत जशें लोक भलायकी विशींचें एक पुराय अभियानूच सुरू जालें. निशुल्क तपासणी, मुफत वखदां दिवप वा मागीर जागरूकताय पातळावप
हातूंत संकल्प 95 दर एकल्या खातीर एक देख जावन मुखार आयल्या. आमी खूब फावटी म्हणटात, जेन्ना देशाचो दर एक नागरीक एक पावल मुखार घालता तेन्ना हो देश 130 कोटी पावलां फुडें सरता. अश्यो गजाली जेन्ना समाजांत प्रत्यक्षांत पळोवंक मेळटात तेन्ना दर एकल्याक आनंद जाता, धादोसकाय भोगता आनी जिवितांत कितेंय करपाची प्रेरणाय मेळटा. एके वटेन जंय बिहाराच्या बेतयांत आदल्या विद्यार्थी पंगडान भलायकी सेवेची जापसालकी उखल्ली, थंयच उत्तर प्रदेशांतल्या फुलपूरच्या कांय बायलांनी आपणाले जिणेंतल्यान पुराय वाठाराक प्रेरणा दिली. जर एकवटान कसलोय संकल्प केलो जाल्यार परिस्थितींत बदल हाडूंक कोणूच आडावपाक शकना म्हणपाचें ह्या बायलांनी सिद्ध केलें. कांय काळ पयलीं मेरेन फुलपुरांतल्यो ह्यो बायलो अर्थीक तंगी आनी गरिबीक लागून त्राशिल्लीं, पूण तांचे मदीं आपणालो घराबो आनी समाजा खातीर कितेंय करपाचो हावेस आशिल्लो. ह्या बायलांनी कादीपूरचो आप मजत पंगड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रूप हाचे वांगडा संबंदीत जावन ज्योती तयार करपाची कला शिकून घेतली. हातूंतल्यान तांणी फकत तांच्या पांयांक तोपपी असहायतेचे कांटे काडून उडयले इतलेंच न्हय, जाल्यार तांणी स्वावलंबी जावन त्यो आपणाल्या घराब्याचो आदार जाल्यो. ग्रामीण उपजिविका मिशनाचे मजतीन आतां हांगा ज्योती करपाचो प्लॅन्टूय स्थापला, जंय आधुनीक मशिनांनी ज्योती तयार करतात. हांव खाशेलेपणान थळावे पुलीस आनी तांच्या घरच्यांकूय परबी दितां. तांणी आपणा खातीर आनी आपणाल्या घरच्यां खातीर ह्या बायलांनी तयार केल्ली ज्योती विकती घेवन तांकां प्रोत्साहन दिलें. आयज ह्या बायलांच्या संकल्पान फकत तांच्या घराब्याची अर्थीक स्थिती घटमूट केली इतलेंच न्हय, जाल्यार आपणाले जिविताचो पावंडोय वयर काडलो. जेन्ना हांव फुलपुराचे पुलीस आनी तांच्या घरच्यांच्यो गजाली आयकतां, तुमकां उगडास आसतलो, हांवें लाल किल्ल्या वयल्यान 15 ऑगस्टाक देशवासियांक लागीं एक गजालीचो आग्रह केल्लो. हांवें म्हणिल्लें, आमी लोकल वस्ती विकत्यो घेवपाचो आग्रह धरचो. आयज परतून एक फावट म्हजी सुचोवणी आसा, आमी थळाव्या पावंड्यार जावपी उत्पादनांक प्रोत्साहन दिवंक शकतात व्हय? आमचे खरेदीन ताका प्राथमिकताय दिवंक शकतात व्हय? आमी लोकल प्रॉडक्ट्सांक आपणाली प्रतिश्ठा आनी गौरवा लागीं जोडूंक शकतात व्हय? आमी हे भावने वांगडा आमच्या देशवासियां खातीर समृद्धी हाडपाचें माध्यम जावंक शकतात व्हय? वांगड्यानो, महात्मा गांधींनी स्वदेशीचे हे भावनेक एक अशा दिव्याच्या रुपांत पळयली जी लाखांनी लोकांची जीण उजवाडावंक शकता, गरीबांतल्या गरीबाचे जिणेंत समृद्धी हाडूंक शकता. 100 वर्सां पयलीं गांधीजीन एक व्हडलें जन आंदोलन सुरू केल्लें. हाची एक मोख आशिल्ली, भारतीय उत्पादनांक प्रोत्साहन दिवप. स्वावलंबी जावपाचो होच मार्ग गांधीजीन दाखयिल्लो. 2022 आमी आमच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां पुराय करतले. ज्या स्वतंत्र भारतांत आमी श्वास घेतात त्या भारताक स्वतंत्र करपा खातीर लाखांनी पुतांनी पुता धुवांनी जायत्यो यातना सोंसल्यात. जायत्या जाणांनी प्राणाची आहुती दिल्या. लाखांनी लोकांचो त्याग, तपस्या, बलिदानाक लागून जंय स्वातंत्र्य मेळ्ळां, ज्या स्वातंत्र्याचो आमी भरपूर लाव घेतात, स्वतंत्र जिवीत आमी जियेतात आनी देशा खातीर मरपी, देशा खातीर जिवीत ओंपपी ज्ञात अज्ञात असंख्य लोक आसात. एकादली खूब उण्या लोकांची नांवां आमकां खबर आसतली, पूण तांणी बलिदान दिलें त्या सपनां खातीर, स्वतंत्र भारताच्या सपना खातीर, समृद्ध, सुखी, संपन्न स्वतंत्र भारता खातीर. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 2022 स्वातंत्र्याची 75 वर्सां पुराय जातात. उण्यांत उणी ही 2-3 वर्सां आमी थळावी उत्पादनां विकती घेवपाचो आग्रह धरतले म्हणपाचो संकल्प आमी घेवंक शकतात व्हय? भारतांत तयार जाल्ल्यो, आमच्या देशवासियांच्या हातांतल्यान तयार जाल्ल्यो, आमच्या देशवासियांच्या घामाचो गंध जांकां आसा अश्यो वस्तू विकत्यो घेवपाचो आग्रह आमी धरूंक शकतात व्हय? हांव चड काळा खातीर म्हणिना, फकत 2022 मेरेन, स्वातंत्र्याची 75 वर्सां जाय मेरेन. आनी हें काम सरकारी जावंक फावना. जाग्या जाग्याचेर तरणाट्यांनी फुडें येवचें, ल्हान ल्हान संघटना घडोवच्यो, लोकांक प्रेरीत करचें, समजावचें आनी थारावचें. येयात, आमी लोकल वस्तू विकत्यो घेतले, थळाव्या उत्पादनाचेर भर दितले,
देशवासियांच्या घामाचो जातून गंध आसा तोच म्हज्या स्वतंत्र भारताचो म्होवाळ खीण जावचो ही सपनां घेवन आमी फुडें वचचे. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हें आमचे खातीर भोव म्हत्वाचें आसा आनी तें म्हळ्यार देशाचे नागरीक स्वावलंबी जावचे आनी मानान तांणी आपणालें जिवीत सारचें. हांव एका अशाच फुडाकाराची चर्चा करूंक सोदतां जाणें म्हजें लक्ष ओडलें, आनी तो फुडाकार म्हळ्यार जम्मू काश्मीर आनी लडाखाचो हिमायत प्रोग्राम. हिमायत खरें म्हळ्यार स्कील डेव्हलपमेंट आनी रोजगारा लागीं संबंदीत आसा. हातूंत 15 ते 35 वर्सां मेरेनचे किशोर आनी युवा आस्पावतात. हे जम्मू काश्मीराचे अशे लोक जांचें शिकप कसल्याय कारणाक लागून पुराय जावंक पावलें ना, जांकां मदींच स्कूल कॉलेज सोडचें पडलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमकां जाणा जावन खूब बरें दिसतलें तें म्हळ्यार हे कार्यावळी खाला फाटल्या 2 वर्सांत 18,000 तरणाट्यांक 77 वेगवेगळ्या वेवसायांनी प्रशिक्षण दिलां. हातूंतले लागींच 5,000 लोक खंय ना खंय तरी जॉब करतात आनी जायते आप रोजगारा वटेन फुडें सरल्यात. हिमायत प्रोग्रामान आपणालें जिवीत बदलपी ह्या लोकांच्यो ज्यो काणयो आयकूंक मेळटात त्यो खऱ्योच काळजाक हात घालपी आसात. परवीन फातिमा तामिळनाडूंतल्या तिरुपूरच्या एका गारमेंट युनिटांत प्रमोशना उपरांत सुपरवायझर कम कोऑर्डिनेटर जाल्या. 1 वर्स पयलीं मेरेन ती कारगिलच्या एका ल्हानशा गांवांत रावताली. आयज तिचे जिणेंत एक व्हड बदल आयला, आत्मविश्वास आयला. ती स्वावलंबी जाल्या आनी आपणाल्या पुराय घराब्या खातीरूय अर्थीक उदरगतीची संद घेवन आयल्या. परवीन फातिमा वरीच हिमायत प्रोग्रामान लेह लडाख वाठारांत रावपी हेर धुवांचेय भाग्य बदल्लां आनी त्योय सगळ्यो आयज तामिळनाडूंतल्या त्याच फर्मांत काम करतात. हेच तरेन हिमायत डोडांतल्या फियाज अहमदा खातीरूय वरदान थारला. फियाज 2012 वर्सा 12वेची परिक्षा पास जाले, पूण दुयेंसाक लागून ते आपणालें शिकप चालू दवरूंक शकले नात. फियाज 2 वर्सां मेरेन काळजाच्या दुयेंसा लागीं झुजत रावले. ह्याच काळांत तांच्या एका भावाक आनी एका भयणीक मरणूय आयलें. एक तरेन तांच्या घराब्याचेर संकश्टाचो दोंगरूच कोसळ्ळो. निमाणें तांकां हिमायताची मजत मेळ्ळी. हिमायता वरवीं ITES म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी इनेबल्ड सर्विसीस हातूंत प्रशिक्षण मेळ्ळें आनी ते आयज पंजाबांत नोकरी करतात. फियाज अहमद हांचे ग्रॅज्युएशनाचें शिकप जें तांणी वांगडाच चालू दवरिल्लें तें आतां पुराय जावपाचें आसा. हालींच हिमायताचे एके कार्यावळींत तांकां आपले अणभव सांगपा खातीर आपयल्ले. आपणाली गजाल सांगतना तांच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं. हेच तरेन अनंतनागाचे रकीब उल रहमान अर्थीक अडचणींक लागून शिकप पुराय करूंक शकले नात. एक दीस रकीब हांकां तांच्या ब्लॉकांत जो एक कॅम्प लायिल्लो, मोबिलायझेशन कॅम्प, ताचे वरवीं हिमायत कार्यावळीचो पत्तो लागलो. रकीबान रोखडोच रिटेल टीम लिडर कोर्सांत दाखलो घेतलो. हांगा प्रशिक्षण पुराय केल्या उपरांत आयज ते एका कॉर्पोरेट हावजांत नोकरी करतात. हिमायत मिशनाचो लाव मेळयिल्ले प्रतिभावंत तरणाट्यांच्यो अश्यो जायत्यो देखी आसात ज्यो जम्मू काश्मीरांतल्या परिवर्तनाच्यो प्रतीक थारल्यात. हिमायत कार्यावळ सरकार, ट्रेनिंग पार्टनर, नोकरी दिवपी कंपन्यो आनी जम्मू काश्मीरांतल्या लोकां मदल्या एका भोव बऱ्या ताळमेळाचें एक आदर्श अशें उदाहरण. हे कार्यावळीन जम्मू काश्मीरांतल्या तरणाट्यां मदीं एक नवो आत्मविश्वास जागयला आनी फुडें सरपाचो मार्गूय प्रशस्त केला. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 26 तारखेर आमी ह्या दशकांतलें निमाणें सूर्यगिराण पळयलें. एकादले सूर्यगिरणाचे हे घडणुकेक लागूनच मायगोवचेर रिपून हांणी एक भोव इंट्रस्टिंग कमेंट बरयला. ते बरयतात, नमस्कार सर, म्हजें नांव रिपून. हांव नॉर्थ इस्टाचो रावपी, पूण ह्या दिसांनी सावथांत काम करता. एक गजाल हांव तुमचे लागीं शॅर करूंक सोदतां. म्हाका याद आसा, आमच्या वाठारांत मळब निवळ आशिल्ल्यान आमी वरांचीं वरां मळबांतल्या नखेत्रांक टक लावन पळयताले. स्टार गेजिंग म्हाका खूब बरें दिसतालें. आयज हांव एक प्रोफेशनल आसा आनी म्हजे दिसपट्टेक लागून ह्या गजाली खातीर वेळ दिवंक शकना. तुमी ह्या विशयाचेर कितेंय सांगूंक शकतात? चड करून ॲस्ट्रॉनॉमी तरणाट्यां मदीं कशी पॉप्युलर करूं येता?
म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, म्हाका बऱ्योच सुचोवण्यो येतात, पूण हांव म्हणूंक शकता अशे तरेची सुचोवणी एखाद्रे पयलीच खेप म्हजे लागीं आयल्या. तशी विज्ञानाचेर, ताच्या कांय तासांचेर उलोवपाची म्हाका संद मेळ्ळ्या. चड करून तरणे पिळगेच्या आग्र्यावयल्यान म्हाका ताचेर उलोवपाची संद मेळ्ळ्या. पूण हो विशय कोणें काडूंक नाशिल्लो. आनी आतां 26 तारखेकूच सूर्यगिराण जालां, देखून दिसता एकादली ह्या विशयांतूय तुमकां मातशी रूच आसतली. समेस्त देशवासियांनो, खाशेले तरेन म्हज्या युवा वांगड्या वरीच हांवूय ज्या दिसा 26 तारखेर सूर्यगिराण आशिल्लें, तर देशवासियां वरीच म्हाकाय बी जसो म्हजे तरणे पिळगेच्या मनांत उत्साह आशिल्लो, तो म्हज्या मनांतूय आशिल्लो आनी हांव सूर्यगिराण पळोवंक सोदतालों. पूण खेदाची गजाल म्हळ्यार त्या दिसा दिल्लीच्या मळबांत कुपां दाटिल्ली आनी हांव तो आनंद घेवंक शकलो ना. तरी टीव्हीचेर कोझिकोड आनी भारताच्या हेर वाठारांत दिसतल्या सूर्यगिराणाचे सोबीत देखाव पळोवंक मेळ्ळे. सूर्य चकचकीत रिंग आकाराचो दिसतालो आनी त्या दिसा म्हाका ह्या विशयाचे जे एक्सपर्ट आसात तांचे लागीं संवाद सादपाची संद मेळ्ळी. आनी ते सांगताले अशें हे खातीर जाता कारण चंद्र पृथ्वी पसून बरोच पयस आसा आनी ते खातीर ताचो आकार पुराय तरेन सुर्याक धापूंक शकना. हे तरेन एक रिंग वा मुदयेचो आकार तयार जाता. हें सूर्यगिराण, एक एन्युलर सोलर एक्लिप्स, जाका वलय गिराण वा कुंडल गिराणूय म्हणटात. गिराण आमकां हे गजालीची याद करून दितात, ती म्हळ्यार आमी पृथ्वीचेर रावन अंतराळांत भोंवतात. अंतराळांत सूर्य, चंद्र तशेंच हेर गिऱ्या सारखेच खगोलीय पिंड भोंवत रावतात. चंद्राचे सावळेक लागूनच आमकां गिराणाची वेगवेगळी रुपां पळोवंक मेळटात. वांगड्यानो, भारतांत ॲस्ट्रॉनॉमी म्हळ्यार खगोल विज्ञानाचो भोव पुर्विल्लो आनी गौरवाचो इतिहास आसा. मळबांत लिकलिकपी ताऱ्यां वांगडचो आमचो संबंद तितलोच पोन्नो जितली आमची संस्कृताय. तुमच्या मदल्या जायत्या लोकांक खबर आसतलेंच, भारतांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी खूब भव्य जंतर मंतर आसात, पळोवपा सारकी आसात. आनी ह्या जंतर मंतरांचो ॲस्ट्रॉनॉमी वांगडा दाट संबंद आसा. महान आर्यभट हांच्या विलक्षण प्रतिभे विशीं कोणाक खबर ना. आपणाले कालक्रियेंत तांणी सूर्यगिराणा वांगडाच चंद्रगिरणाची विस्कटावन व्याख्या केल्या. ती बी फिलॉसॉफिकल आनी मॅथमॅटिकल दोनूय एंगलांनी केल्या. तांणी पृथ्वीची सावळी वा शॅडोच्या आकाराचें कशें कॅल्क्युलेशन करूं येता. तांणी गिराणाचें ड्युरेशन आनी एक्सटेंट कॅल्क्युलेट करपाची सटीक म्हायती दिल्या. भास्कर सारक्या तांच्या शिश्यांनी हें स्पिरीट आनी ही नॉलेज फुडें व्हरूंक खूब यत्न केल्यात. उपरांत 14व्या-15व्या शेंकड्यांत केरळांत संगम गांवचे माधव हांणी ब्रह्मांडांत आशिल्ल्या गिऱ्यांचे स्थितीची गणना करपा खातीर कॅल्क्युलसचो उपेग केलो. रातचे दिसपी मळब फकत जिज्ञासेचोच विशय न्हय, जाल्यार गणिताचे नदरेन विचार करपी आनी विज्ञानिकां खातीर एक म्हत्वाचो सोर्स आशिल्लो. कांय वर्सां आदीं हांवें प्री मॉडर्न कच्छी नॅव्हिगेशन टॅक्निक्स अँड वॉयेजीस ह्या पुस्तकाचें विमोचन केल्लें. हें पुस्तक एके तरेन तर मालमची डायरी आसा. मालम एका नाविकाचे नदरेन जें अणभवतालें तांणी आपणाले तरेन तें डायरींत बरयल्लें. आधुनीक युगांत तीच मालमाची पोथी आनी ती बी गुजराती पांडू लिपींचो संग्रह, जातूंत प्राचीन नॅव्हिगेशन टॅक्नॉलॉजीचें वर्णन आसा. आनी तातूंत परतें परतें मालमनी पोथी हातूंत मळबाचें, ताऱ्यांचें, ताऱ्यांच्या गतीचें वर्णनूय केलां आनी स्पश्टपणान सांगलां. दर्यांतले यात्रेंत ताऱ्यांचे मजतीन दिका थारायतात. डॅस्टिनेशन मेरेन पावपाचो मार्ग तारे दाखयतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ॲस्ट्रॉनॉमी वाठारांत भारत बरोच फुडें आसा आनी आमचे इनिशिएटिव्ज पाथ ब्रेकिंग लेगीत आसात. आमचे लागीं पुण्या लागसार विशाल अशी मिटर वेव्ह टेलिस्कोप आसा. इतलेंच न्हय, कोडायकनाल, उदगमंडलम, गुरू शिखर आनी हानले लडाख हांगाय पॉवरफुल टेलिस्कोप आसात. 2016 बेल्जियमाचे तेन्नाचे प्रधानमंत्री आनी हांवें नैनितालांत 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलिस्कोपाचें उक्तावण केल्लें. हाका आशियांतलो सगळ्यांत व्हडलो टेलिस्कोप म्हणटात. इस्रो लागीं
एस्ट्रोसॅट नावाचो एक एस्ट्रॉनॉमिकल सॅटेलायट आसा. सुर्या विशीं रिसर्च करूंक इस्रो आदित्य नावाचो एक दुसरो सॅटेलायटूय लॉन्च करपाचो आसा. खगोल विज्ञाना विशीं मागीर तें आमचें पुर्विल्लें गिन्यान आसूं वा आधुनीक उपलब्धी आसूं, आमी तें नक्कीच समजूंक जाय आनी ताचो अभिमान धरूंक जाय. आयज आमचे युवा विज्ञानिकां मदीं आमचो विज्ञानीक इतिहास जाणा जावपाची इत्सा दिसता इतलेंच न्हय, जाल्यार एस्ट्रॉनॉमीच्या फुडारा विशीं तांचे मदीं एक दृढ अशी इत्सा शक्त आसा. आमच्या देशांतले प्लॅनेटोरियम नायट स्काय समजून घेवपा वांगडाच स्टार गेजिंगाचो छंद विकसीत करपा खातीरूय मोटिवेट करतात. जायते लोक अमॅच्युअर टेलिस्कोप्स पाख्यांचेर वा बाल्कनींनी लायतात. स्टार गेजिंगाक लागून रुरल कॅम्प्स आनी रुरल पिकनीक हांकांय प्रोत्साहन मेळूंक शकता. आनी जायत्यो अश्यो शाळा कॉलेजी आसात ज्यो एस्ट्रॉनॉमीचे क्लब घडयतात आनी ह्या प्रयोगांक फुडें व्हरूंक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचे संसदेक लोकशायेच्या देवळा रुपांत आमी मानतात. एके गजालीचो हांव व्हडा अभिमानान उल्लेख करूंक सोदतां. ती म्हळ्यार तुमी ज्या प्रतिनिधींक वेंचून संसदेंत धाडल्यात तांणी फाटल्या 60 वर्सांचे सगळे विक्रम मोडल्यात. फाटल्या 6 म्हयन्यांत 17वे लोकसभेची दोनूय सदनां भोवच प्रॉडक्टिव्ह आशिल्लीं. लोकसभेन तर 114% काम केलें, जाल्यार राज्यसभेन 94% काम केलें आनी हाचे पयलीं बजेट सत्रांत लागींच 135% काम केलां. राती उसरा मेरेन संसद चल्ली. ही गजाल हांव हे खातीर सांगतां कारण सगळ्या खासदारांक हाचे खातीर परबीं फावता. ते अभिनंदनाचे अधिकारी आसात. तुमी ज्या ज्या प्रतिनिधींक धाडल्यात तांणी 60 वर्सांतले सगळे रेकॉर्ड मोडल्यात. इतलें काम जावप ताचे भितर भारताचे लोकशायेच्या बळाची आनी लोकशाये विशींचे आस्थेची वळख दिवपी आसा. हांव दोनूय सदनाच्या पिठासीन अधिकाऱ्यांक, सगळ्या राजकी पक्षांक, सगळ्या खासदारांक तांचे हे सक्रीय भुमिके खातीर खूब खूब परबीं दिवंक सोदतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, सूर्य, चंद्र, पृथ्वीची गती फकत गिराण जावपाचो वेळ थारायना, जाल्यार आनीक जायत्यो गजाली हाचे लागीं संबंदीत आसात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, सुर्याचे गतीच्या आदारार जानेवारीच्या मध्यांत पुराय भारतांत तरेकवार सण मनयतले. पंजाब सावन तमिळनाडू मेरेन आनी गुजरात सावन आसाम मेरेन लोक जायत्यो सण परबो मनयतले. जानेवारींत व्हडा दबाज्यान मकर संक्रांत आनी उत्तरायण मनयतात. तांकां उर्जेचें प्रतीक अशेंय मानतात. ह्या काळांत पंजाबांत लोहडी, तामिळनाडूंत पोंगल आनी आसामांत माघ बिहू मनयतले. ह्या सणांचो शेतकऱ्यांची समृद्धी आनी पिकां कडेन लागींचो संबंद आसा. ह्यो सण परबो आमकां भारताचो एकवट आनी भारताची विविधताय विशींची याद दितात. पोंगलाच्या निमाण्या दिसा महान तिरुवल्लुवर हांची जयंती मनोवपाचें सौभाग्य आमकां देशवासियांक मेळटा. हो दीस महान लेखक विचारवंत संत तिरुवल्लुवरजी हांकां तांचे जिणेक समर्पीत करतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 2019ची ही निमाणी मन की बात आसा. 2020त आमी परते मेळटले. नवे वर्स, नवे दशक, नवे संकल्प, नवी उर्जा, नवी उर्बा, नवो उत्साह. येयात, फुडें वचुया. संकल्पाचे पुर्तताये खातीर बळ एकठांयत वचुया. पयस मेरेन वचचेलें आसा, खूब कितें करपाचें आसा. देशाक नवे उंचायेचेर व्हरपाचें आसा. 130 कोटी देशवासियांच्या पुरुषार्थाचेर, तांच्या सामर्थ्याचेर, तांच्या संकल्पांचेर अपार श्रद्धा दवरून येयात. आमी फुडें वचुया. खूब खूब दिनवास, खूब खूब शुभेच्छा.